म्हापशा गिरी कुमियावाडो वाठारांतल्या एका बंगल्याक उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 5 लाखांची मालमत्ता उज्यान लासून काबार जाली, जाल्यार 10 लाखांची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येवश आयले। हे घडणुके वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। एसीक शॉर्ट सर्किट जावन बंगल्याक उजो लागपाची घडणूक घडली अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। सकाळचे 10-20 मिनटांचेर आमच्या कंट्रोल रूमान कॉल येयली आमकां एक बंगल्याच्या वयले बेडरूमान आनी किचनान उदक पेटलां म्हणून। एड्रेस आमकां तेणी सांगलो नियर बालके हॉटेल मोमलाय वाडो गिरी। इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमची फायर फायटिंग व्हेकल आहा वॉटर ती टेंडर तितून आमी इमिजिएटली ते टर्न आउट केले। आमी टर्न आउट करून थंय कितें पळयलें तो बंगलो आसा तेज्या वयर एक बेडरूम आनी किचन आनी भितर तें उदक पेटलें म्हणून। इमिजिएटली आमचे आमी होसरेल होल काडले, अंदरेल केले आनी फायर फायटिंग स्टार्ट केलें आनी फायर जो आहा तो मातसो कंट्रोल करपाक ट्राय केलो। सेकेंड आमी आमचे जे होसरेल होस आसा ते आमी अंदरेल केले आनी तेतून फायर फायटिंग स्टार्ट केलें। विथ द हेल्प ऑफ होसरेल होस डेलिवरी होस आमी फायर जो आहा तो पयलीं कंट्रोल केलो मागीर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश आमी तें केलें। फायर फायटिंग करता तेन्ना पयलें तेजे बेडरूमान जे थोडे तेजे कपडे, आलमारी, फ्रीज आनी किचनाचे युटेन्सिल्स ऑलमोस्ट तेजे सगळे लॉस केले आमी गेल्ले आमी। कॅज्युलिटी अशें ते कांय ना। सिलिंडर सगळें एम्प्टी आमी भायर ते काडले। कितें घर बंद आशिल्लें, रूम बंद आशिल्लो? रूम तो म्हणटा तेजी कोण जी ओनर आहा रावपाक ती म्हणटा तेन्नाच कितें भायर सरलेली कॉज ऑफ द फायर म्हणटा आपूण एकदम सांगपाक ना म्हणटा सस्पेक्टेड म्हणटा वाज ना जाल्यार शॉर्ट सर्कीट कितें तरी आसूं शकता म्हणून। पण ते कितें आहा तें आपल्या कन्सर्न ऑथॉरिटीचे रिपोर्ट घेतले तेन्ना ते कळटलें। आनी तेजी ओवरऑल जे ते लॉस तेणी आमकां 5 लाख रुपया लॉस ते सांगला आनी फूल जी ओवरऑल जी ती प्रॉपर्टी आहा 10 ते 20 लाख रुपयाची प्रॉपर्टी तेजी ते गेली।